दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया गोवन बनाना बन्स। ही हांवें 4 पिकिल्ली केळी घेतलेली आसात। केळी सारकी पिकलेली घेवपाक जाय, अर्दी कच्ची घेवपाक जायना। तर ही केळीची सायज बारीक आसा म्हणून 4 घेतलेली आसा। तुमची जर मोठी केळी आसात जाल्यार 2 घेयात। ते सोलून आता त्याचे बारीक कुडके करून घेता आणि मिक्सर जारान घालून घेता। आता हे मिक्सराक लावया आणि बारीक वाटून घेऊया। आता हे ग्राइंड केल्ले केळे एका बाउलान घालून घेता। भितर 3 टेबलस्पून पिठी साकर घालून घेऊया। तुमच्याकडे जर पिठी साकर ना जाल्यार केळे ग्राइंड करताना भितर 3 टेबलस्पून साकर घालून घेयात। आता भितर पाव वाटी दही घालून घेता, कर्ड घालून घेता, पाव चमचो बेकिंग सोडा घालून घेता, पाव चमचो हळद घालून घेता, 1 चमचो जिरे घालून घेता आणि पाव चमचो मीठ घालून घेता। आता हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। आता भितर 2 वाटयो मैदो घालून घेऊया। आणि हे मिक्सचर आमकां आता मळून घेवपाक जाय, उदक घालिनासतना। डो जर खूप लूज दिसता जाल्यार थोडो मैदो घालून मळून घेवपाक जाय। पीठ आमचे मळून जाल्लेले आसा। आता तेचेर 1 चमचो तेल घालून घेता आणि सारको डो ग्रीस करून घेऊया, कोट करून घेऊया। आणि हे पीठ आमकां आता 8 ते 10 वरां रेस्ट करपाक दवरूंक जाय। एक 10 वरां जाल्लेली आसा। आता पिठाचे गुळे करून घेता। एक चपातीचे सायजीचे गुळे, तेचे पेक्षा मातशे मोठे गुळे करून घेतले। इतल्या पिठाचे मीडियम साइजचे एक 7 ते 8 गुळे तयार जातात। आता बन्स लाटून घेऊया। एक व्हडली पुरी असता त्या सायजीचे बन्स आमकां लाटून घेवपाक जाय। तेल आमचे तापलेले आसा। आता भितर बन्स घालून घेऊया। गॅस आमकां मिडियम फ्लेमीचेर दवरपाक जाय आणि बन्स जसो वयर येता तसो झाऱ्यान तो असो तेलान प्रेस करपाक जाय। अशें केलें की बन्स बरो फुलता। बन्स आमचो बरो फुल्लेलो आसा। आता परतून घेऊया। आमकां दोनूय वाटेनच्यान गोल्डन ब्राउन जायसर बन्स फ्राय करून घेवपाक जाय। तर बन्स आमचो रेडी आसा। तर अशे हे बनाना बन्स खूप टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।